हांव आज आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यांनी आमच्या गव्हर्नर हावजात महर्षी चरक आनी आचार्य सुश्रुता हांचे दोन स्टॅच्यू. सुश्रुता मीन्स फादर ऑफ सर्जरी अँड चरका मीन्स द फादर ऑफ मेडिसिन्स हांचे स्टॅच्यू आनी बॉन्साय गार्डन हेजो अनावरण आज हॉनरेबल उपराष्ट्रपती श्री धनगरजी हांच्या हस्ते केले. म्हाका दिसता देशांतलें हें युनीक गार्डन आसा जें गव्हर्नर हावजान आसतलें आनी देशांतले अशा पद्दतीचे चरक आनी सुश्रुतांचे युनीक स्टॅच्यूज हांगासर लायले त्या बद्दल हांव गव्हर्नर हांचें अभिनंदन करता आनी हॉनरेबल श्री उपराष्ट्रपती धनगरजी हांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. हे स्टॅच्यूज पळोवपा खातीर आयुर्वेदाचे स्टुडंट आयुर्वेदाचे आस्था आसपी सगळे लोक आनी बॉन्साय गार्डन जे 1008 प्लांट्स अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता देशांतले हेजे व्हडले बॉन्साय गार्डन आसतलें. वरायटी ऑफ द टायप्स प्लांट्स हांगासर पळोवपाक मेळटली. तें पळोवपाक लोकां खातीरय बी थोड्या दिसां भितर उगडें आसतलें. त्या खातीर हांव आयज हो कार्यक्रम हांगासर पार पडलो त्या बद्दल हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करतां.